4 दिसांचे शियाळी अधिवेशन बरेच गाजतले अशें सध्या तरी चित्र दिसता। 4 दिसांच्या अधिवेशनात 700 प्रस्न आयल्यात। 13 डिसेंबरा सावन गोंय विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन 13, 14, 15, 18 अशे 4 दीस चलतले अधिवेशन। 4 दिसांच्या अधिवेशनात एकूण 703 प्रस्न, 242 तारांकीत आणि 461 अतारांकीत प्रस्न। विधानसभे मुखार कामकाज आसतलें तें अशें। सरकाराची 4 दुरुस्ती विधेयकां मान्यताये खातीर येतली। गोवा लँड अँड रेव्हेन्यू कोड दुरुस्ती विधेयक, शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक, गोवा टॅक्स ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्ती विधेयक, गोवा एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग आनी डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन दुरुस्ती विधेयक। खाजगी दिसा 4 खाजगी थाराव आसतले। पुरवणी मागण्यांचेर चर्चा विनियोग विधेयक मंजूर घेतले। सध्या मुरगांवचो कोळसो आनी न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाचो विशय तापला। त्या भायर सरकार पक्षांतल्या आमदारांची 25 कोटी मेरेन कामां करता म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान विरोधकांक कडेक दवरल्यात। कसिनो धरून सगळे असले विशय 4 दिसांच्या अधिवेशनात तकली वयर काडटले। विधानसभेचें कामकाज प्रुडंटाचेर लायव्ह आसतलें। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।